मोहिमेवरून चालल्या आमच्या पावा विनोत्यांक तुजी मोजत पावोय साक्षी दिवंक जेजूक पावार पोसरूंक उर्बेन बोर आमकां जागोय तुझे वाजा आमच्या बाबा तुझे पासत आर्गां मोहिमा बापाक जेजूक पवित्र आत्म्या आर्गां मोहिमा सासना मार्कूचे शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबाच्या आनी जुआंवा सांगाती तो सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान आंतुणार पडलोली आसली आनी तांणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस धारीर पडल्या उपरांत सगल्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसलोल्यांक ताचे सरशीं हाडली. ताच्या दारार नागोरभर लोक जमून खेट जाली आनी जिन्सा बासांच्या खूब बोलीकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरी आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. दुसरे सकाळीं आजून कालोख आसतना उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती ताका सोदूंक गेले आनी तो मेळटोच तांणी ताका म्हणलें, सगलो लोक तुका सोदता. ताणें तांकां विचारलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, थंयसर हांवें शिकवण दिवंक जाय, कित्याक ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी उपदेश दितालो आनी देंवचारांक धांवडायतालो. देवाचें उतर हें.